फुडल्या 15 दिसां भितर पावस पडलो ना जाल्यार कितें जातलें हाची कल्पना करपाक लेगीत आपल्याक भिरांत दिसता। परिस्थिती सध्या सामकी गंभीर आसा आनी आतां फक्त देव आमकां वाटावपाक शकता। फुडाराची तयारी करपाची गरज आसा आनी उदका संवर्धनाचे दिकेन ठोस पावलां उबारपाची गरज आसा अशें कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता। पावस पडलो ना जाल्यार व्हड संकश्ट येवपाक शकता अशें तांचें म्हणणें। It is very alarming. Now I can't imagine what's going to happen. म्हणजे आज देखून पावस पडना, सो आनी एक 15 दीस पावस पडना जाल्यार म्हाका आतां एक्झिस्टिंग सप्लाय आहा ती पासून हें जातली. I only pray, I am only praying that it rains. Now only God can help us. I think no one can help us in this thing. It's जात पडे in very bad situation. शेतान you won't imagine लोकांक शेत रोयले तांकां रोव पड गायला तांकां शिंपताय उदक शिंपताय ती आतां रोव येतलो आनी केदों जातलें आय डोंट नो. आय एम जस्ट प्रेयिंग that something good happens, but we have to take steps. Whatever water we can save, if we can do some desilting, we have to do some silting for more catchment area to be under water logging. म्हणजे उदक उरपाक, सामान उरपाक. Whatever can be done, it has to be done now. Provided, म्हणजे taking into बरें knowledgeable person again तेगे advice घेवन करपाचें. आतां पावस जर पडलो another see actually पयलो पावस आसा तो दर्यां वयता. सप्टेंबर ऑक्टोबर पावस आसा तो ग्रावंड वॉटरान वयता. तो देखून पडलो जाल्यार म्हाका दिसता वी वील हॅव सफिशियंट. अदरवायज जस्ट फॉरगेट इट. वेल वी आर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो टू सी वॉट बेस्ट कैन बी डन. We can get some technology to see that some saving can be done. That's all. So, according to some people who knowledgeable people, म्हाका कोण एकदां सांगलें की एशलें तेन्ना 80-100 years back जाल्लें एल निनो इफेक्ट जालो तेन्ना some 2 lakh people had died. I don't know how far it is true, but if it is true, I think something like that will happen. It is like another COVID जालें ते भाशेन कितको लोक जाला ते भाशेन आनी आतां कोवीड हांव कांय उलोवपाक शकना तें मॅन मेड आनी कितें तें, बट दीस इज नॅचरल डिजास्टर. हें कोणाचें ना म्हणून मेळना. आमी स्टेप्स घेवपाक जाय. म्हाका दिसता वील हॅव टू रेशन वॉटर. परिस्थिती अशी रेशन करपाक पडटलें वॉटर. सो हांव लोकांक मागता स्टार्ट प्रिपेरींग युअर सेल्फ. बांय कितें आहाय त्यो आतां हें कर तरी आतां तेजी हें करे कितें तें उदक काडपाची तयारी करे. कित्याक देर वील बी हार्डली वॉटर टू ड्रिंक इफ इट डजंट रेन. ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर लास्ट पास पडटा. सप्टेंबर ऑगस्ट जर तर पास पडना वी आर इन फॉर बिग टायम ट्रबल.